हांव जे वॉटेवर जो मॅन्डेट दिला आमच्या वॉर्ड नंबर 6च्या लोकांनी तो एक्सेप्ट करता. तांकां दिसला आसतलें की म्हजो जो ओपोनंट कॅन्डिडेट आसा तो तांकां चड बरो सर्व करतलो अशें दिसलें आसतलें. आय एक्सेप्ट द मॅन्डेट आनी आय कॉंग्रॅच्युलेट माय ओपोनंट. आमी अरावंड 60 म्हणजे लास्ट टायम 60चे हें आशिल्लें, आतां अरावंड 60. थोडेशे आसूत ते आनी नाका. See, we'll have to analyze, but again, लोकांनी जी मॅन्डेट दिल्या ती आमकां एक्सेप्ट करपाकूच जाय. We put in our best fight with whatever limited resources we had. Now people have already voted, so congratulations to the opposition. And लोकांनी जो कौल दिला तो एक्सेप्ट करपाचो. कसलोच आमचो कांयच प्रॉब्लेम जालो ना. एवरीबडी हॅज वर्कड व्हेरी हार्ड. कॅन्डिडेट्स हॅज पुट इन व्हेरी गुड एफर्ट. सो आय कॉम्प्लिमेंट द कॅन्डिडेट्स ऑल्सो. तांच्यांनी सारकें जीव तोडून काम केल्लें आसा आनी अशे परिस्थितीन काम केल्लें आसा जी योग्य नाशिल्ली. आमी ओपोजिशनान आशिल्ले, आमकां वॉर्ड रिजर्वेशन सामकें लेट मेळ्ळें, डिलिमिटेशनूय आमकां सामकें लेट कळ्ळें, रोल सुद्दां जे दिल्ले ते सारके रिडेबल नाशिल्ले. सो ह्या परिस्थितीन काम करप आनी कॅन्डिडेटांनी आपले गट्स दाखोवन उबे रावप हो सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट विशय आशिल्लो. तांच्यांनी जी एकूय कडेन अनऑपोज असो वॉर्ड दिवना, सो प्रत्येक कडेन फायट आशिल्ली. And all our candidates have gone down by around 60-30. Jane has gone down in Ward 3 by 49 votes. So Sudhina has lost, who had just come 20 days ago. Close. Yeah, so he has also gone by around just 60 votes. ते आता एनालाइज करचे पडटलें न्ही. लोकांनी मारली न्ही रम आता. सो आता सेकंड राऊंडूय जावपाचो. तुमी कितले एक्सपेक्ट करता आनी तुमचे? आता सेकंड राऊंडाचे पळय आनी हांगाय आमी बरे एक्सपेक्ट करतले. सो आता सेकंड राऊंडांनी लोकांनी कशें कितें वोट केलां ताचेर पळोवचें पडटलें. मॅडम तुमची तब्येत कशी आसा? तुमी पडले आतां आसा म्हाका मातशें घुवळ आयली. हायपोग्लायसिमियाचो त्रास आसा. म्हाका सकाळी त्रास जाताले, त्या खातीर हांव उदक घेवन तांचे कडेन म्हणजे जे काउंटिंग एजंट आसा तांचे कडल्यानूच हें घेवन आशिल्लें. थँक्यू. ओके.